धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप। अशे पावलो देरबेक आनी उपरांत लिस्राके पावलो थंय तिमोथी नांवाचो एक शिस आसलो। ताची आवय सुदेव कुळयेची, ती आतां भवार्थीन, पूण ताचो बापूय एक ग्रेक। लिस्रांतले आनी इकोनियांतले सर्व भाव तिमोथेक भोव चड मानतले। देखून ताका आपणा सांगाता व्हरूंक पावलाक मन जालें, पूण ताचो बापूय एक ग्रेक म्हूण त्या गांवच्या सर्व सुदैवांक कळीत आसले देखून तांचे खातीर पावलान ताका सुनात केली। उपरांत शहरान शहर ते भोंवून वेतासतना जेरुसलेमांत धर्मदूतांनी आनी मालगाड्यांनी घेतलेल्या थारावा विशांत भावांक ते कळीत करतले आनी ते पाळी जाय म्हणून तांकां सांगतले। अशें त्यो पवित्र सभा दिसान दीस भवार्थांतीर जायत आनी संख्यान चडात आयल्यो। ते फ्रिजिया आनी गलात्सिया प्रांतांतल्यान उतरोन गेले, कित्याक आसिया प्रांतांत देवाचे उतर परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवारलेले। मिसियाचे घडीस अशी येवन पावतास तांणी बिथिनिया प्रांतांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केले, पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना। त्या पासत मिसियाचे घडीस आशिल्ल्यान पाशार जावन ते त्रोआसाक गेले। थंय ते राती पावलान एक दर्शन देखलें। मासेदोनियागार एकलो उबो रावन ताचे लागीं अशें प्रार्थन म्हणटालो, तूं मासेदोनियाक ये आनी आमकां कुमक कर। हें दर्शन ताणें देखतस थंयच्या लोकांक सुवार्ता परगट करूंक देव आमकां आपयता म्हूण समजून तुर्तान मासेदोनियाक भायर सरून वचूंक आमी तयार जाल्या। देवाचें उतर हें। देवाचे व्हड उपकार। श्लोक। संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वीये। पृथ्वेच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया। आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा, उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया। श्लोक। संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वीये। सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया। ताणें आमकां रचल्यात, ताचे अधीन आमी आसां, आमी ताची परजा, ताच्या सरवाच्यो शेळयो। श्लोक। संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वीये। कित्याक सर्वेस्पर बरो, ससनाक तकता ताचो मोग, संततेचे संतते पर्यंत ताचे विश्वासेपण। श्लोक। संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वीये। सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्या की पयले म्हजो ताणें द्वेश केला म्हूण उगडास दवरा। तुमी संवसाराचे जावन आसल्यात जाल्यार संवसार तुमकां आपलेच म्हूण लेखून तुमचो मोग करतो। पूण तुमी संवसाराचे न्हय, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात, देखून तुमी संवसारांतावन मेकळे जाल्यात। हेच खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता। साकर आपल्या धन्याप्रास व्हरतो न्हय म्हूण हांवें सांगला ताचो उगडास दवरा। म्हाका तांणी दग दिलो जाल्यार तुमकांय ते दग दितले। म्हज्या उतराक तांणी पाळो दिला जाल्यार तुमच्या उतराकय ते पाळो दितले। तुमी म्हजें देखून हें सर्व तुमकां ते करतले, कित्याक म्हाका पाठयलेल्याक ते वळखनात। देवाचें उतर हें। वाखाणणे तुका क्रिस्ता।